कसं की खबर असं या म्हूण आपण हल्ली मो आता नुत बसला मो मर्तपज्जा विषय कसं म्हण सांग. विषय म्हण कसं रे ना अशी तुका एक उत्तर निमगूक आसिले मागिरी मिगेलो किल्ल्याक कोणाक मारया. तू कसन सांगत म्हणून म्हाका एकय कळतना मो कसन विषय म्हूण ते डायरेक्ट उरले मर्तपज्जा हांव कांय बेजार कोण घेना कसन विषय ते. घरान तू कनी तुगेल बायलेक पूत सून प्रचंड कोण पळोवंक घेतात न्ही रे. होय बा मिगेल पूतनी सून मंगरात असली आमक चंद कोण पळोवंक घेतात बा. मिगेले सून सुरेखच पळे भारी चांग चल्ली चिकेची फॅशन पिशस म्हण सोडला रे भारी चांग चल्ली. फॅशन म्हळ्यार आता पुढे म्हणकी ना आमगेले मैनातानांनी जोर कोरून मस्त उणी केला तिने जाल्यारी खंय पण अप्रूपाक करता तितल्यांची ताय सोडल्यारी मंगळत असेल चल्ली शुद्ध अपरंजी म्हणतात पळय तसेल चल्ली अबा ती. बदा सांगतस नवे नी पुत्ता दवो भिवून अशी सांगताना नवे. ना मर्तपज्जा मिगेल सून भारी चांगी मक्क दवो मिगेल बायले दवो एक चुरू बेजार करना बा चंद कोण पळोवंक घेता. तिथनं पळेल ना आमगेले हे हर्डिकलेले दीस म्हण तिने ते हॉलांत पुरा बुक करून मस्त पुरा पाप काम केल्या आमगेले ती भारी प्रीती बा. आणि घरा कोणी सोयीर येऊन ती चंद कोण पळोवंक घेता. हे कसन ते तोंड गुंडोचे नांग तिरपूचे असेल कसं नाही ना चंद कोण उलयता घरांत आसिल्ले कोण वाडता बा. कसं हे ना आणि तिगेल कसं वाईट बुद्धी कसं ना बा ಭಾರಿ ಚಾಂಗ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಕಸರೇಕ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸುರೇಕಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನಿಮ್ಗಿತ್ತಸ್ तू. नाही रे अशीच एक लोकारूढी जावन निमगिले म्हळ्यारी आत पुरा घरांत तू सून चिके जोरावरीच असतात न्ही रे. पुरा घरांत म्हळ्यार पुर्ती घरांत न्ही रे अशी केलव घरांत असता. आमगेल घरांत तू चिके तशी मारय आमगेल सून ते ती तितलेची असो. आणि तुगेल सून हिका वनमाला कशी पळोवंक घेत रे. वनमालाल घराक वत्ते की. वनमाला लगी लायक रितीर आसा बा नंद भावच म्हळ्यारी एक नमने बोब्बणशी आसा ती भारी चंद कोरून उलयता ती. म्हळ्यारी आमगेले वनमालान येवची उणी न्ही रे भारी दूर आस ती कांगोन काम असता एकदा तर एक आसिल्लेची तिगेल काम पाप तश जावन तीन येवची उणे. आणि आमगेल सुरेख थंय वच्ची चिकेची उणेच म्हण येता थंय वच्ची म्हणा चिके म्हाका येता. तांगेले हळ्ळी घर न्ही रे तिक तें चिकेची नज्ज जाल्यार अशी उलोच करच पुरो लायक आसा बा. आणि तीन हांगा येयल तेन्ना ती कसनेची दिल्ल्यार केल्यारी कसने म्हणा तीची आणि ते दैवे होने हे दैवे होने म्हणून तीची काणकाण दिता बा. आणि कसने हे ना तू कसले काजेश निमगितस कसने ತೊಂದ್ರೆ की कसन हे मग तोश निमगूच पळयल्यारी भंय करता बा. अयो अशी निमगील रे तू मागिरी कसने विंगडले कोणाक मारया. ते विषय कसा म्हळ्यारी मिगेले मेवणी तुगेले दुवेल गांवा लागींच मुरे तेंची दिला मो तिका ती हंगा हंगेले खंय ते खंयची ಹೊರಡಿಕೆ रे खंयची म्हाका ना सोडी ಹೊರಡಿಕೆ गेलतेत ना तुगेल धू मेळेल खंय इत्तिगो तू कुळार येवचे ना तू कुळार येचवा नवे म्हण ही अशी तमाशे निमगिल खंय. तक ती ना हांव कुळार येवची ना तांणी आतां ಹೊಡ್ಡಾ तांची तल्लीन ती आम्ही दुर्बळ नवे म्हण बेजारार सांगले खंय. हिक एक विचित्र दिसून कसं दल गो कसले इतले बेजार कोण घेतली हांव म्हणलं खंय. आमगेले भावा बायलेक आमगेले घरा परिस्थिती पुरा पळोवन एक नमने बेजार तिका एक नमने तिरस्कारो. तांणी पुरा लायक खाण जेवण करतली आमगे ते कसने ना नवे
ताकाची मागते एक नमुने हे दत्ता म्हणू कस कसे की उलेलके ई कसमा कसं म्हणू कळलिके ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಸಂಗುಂದತ್ತರಿ ಜೋರ್ ಎಳ್ಳಿಕೆ मागिरी मुल्यान तापनोन सांगलिके म्हाका सकी दुःख बोर्न गेलेला आजी तुगेले सांगून घेतले मिगेल कुळार दवाखान्याक सांगू नाका म्हणलेलके तुका गोतच नवे बायल मनशी कशी म्हणू तिक ते गुट्ट धवन घेवचे दायनशी मिगेल बायलेले सांगला अयो आमगेल वनमाला अशी पुरा सांगलवे येत नाही ती अशी उलयतली नाही कसं दल तिका तू एक काम करी हुगूर तुगेल बायलिलाक निमगी विषय कसा म्हण पडले तुगेले बायलिलाक दवतीन सांगून अशा पुरो आनी कसं म्हणल्यार मिगेल सून म्हणतसिली ही सुरेखा चिक्की हंकाराची म्हणून नाही तिक सांगच्याक हिक काय हंकार उणी ना ते पुणी हांव ಮತ್ತೆ गांगेना म्हाका वनमालले पाप दिसत रे सांदुकून ती पापाची मस्त कष्ट बोगिली हरडीक धरलेली तिगे कष्ट चुक्क निपळे आनी के कष्ट तिगेल चड दल पाप आत्ता कसं किचिके आरामस म्हणटना अशी पुरा कसने मना घालून घेवन आनी कसने ती म्हाका कसं म्हण कळना आसरे तू विंगड कसं आलोचन कर नाका कसं हे वनमाला कसं तोंदर दल्ला म्हण पळले जाल्यार उलयतना न्ही हुशार मारया आतां कालान तू सुन्ने लागी उलो तितलो सुलभ न्ही रे दुवेक आमी दोन पेट्ट मारून उलयता ती सुन्ने लागी कितले तग्गून बग्गून असलेरी पावना रे जागृती तें तू सांगतांची की आलाचन कोरका म्हण दिसता म्हाक गोतसलें म्हण की आमगेल सुरेखा तशें न्ही उलयता न्ही कसं बेजार करतल न्ही जाल्यार वनमालय तशीची तिवे तशी संसान विशय पुरा बेजार कोण घेतल न्ही जाल्यार विशय कसा म्हणू गोतना म्हूण घरा वचून मिगेल बायलेल्याक उरलो न्हू कसं म्हूण पळयता मस्त थँक्स मारता पज्जा हे पुरा एक विशय तू कळयले चांग धरले आमी हड्डान हांगेल मती वच्चानी म्हळ्यार नंद बाबाची मागीर हाव मुंगुशी लढाई मारतात की म्हणून वय रे तू वच्चे पुरा समाची चरडुवर मध्येन तम्मी वचून लढाईनी सोडोका जाल्यार उलयतांची के जागृती दैत्वे मागीर तू कोण सांगले तू कश कळले म्हणून अशी एकले एकले दुखून तनिक येवची नाका मागीर सान विशय होड दवची नाका उलयतांची के जागृती मारया आतां कालान तू सुनेला उलोवका म्हळ्यार भारी आलोचन कर रे हुशारू जागृती हे एक नमने उभय संकट पळयती मिगेल धुवय चांगी सूनय चांगी हांगेल मध्येन कसं की एक सान झटापटी दल्लाके इतले दिवस आमकां कळलेले ना हे आत हे मर्त पजन सांगतरी गोत्तू कसने आसो तुम्ही आमगेल व्हिडिओ पळोवन लायक शेअर सबस्क्राईब करची विसर नाका ती तें तुमकां खंयचे नमनेचे व्हिडिओ इश्ट जात म्हणून कमेंट्सान तिलसी येती तसले नमने व्हिडिओ घालच्याक आमी प्रयत्न करता ती आम्ही आणि तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती धन्यवाद.